की सरकाराची बॅन संपलो केन्ना मर्डर जातल्यो खून जातल्यो कितें जातल्यो कांय हिशोब ना. हांव त्या क्षणा म्हजी याद जाली की म्हज्या काणकोणचो लास्ट गांव तो वॉटरफॉल आसा तुमी गेला म्हण तुमी गेला आसत जाल्यार ती कुस्के गांव कुस्के वॉटरफॉल आनी त्या वॉटरफॉलाच्या नजदीक जे लोक रावता बसनी सादे लोक पूण हांव सांगता गॅरंटीज ना गोंयांतल्या खंयच्याय काना कोपऱ्यांतल्यान लोक जर खंय जर जगांतलो खंयचोय मनीस सांडून पडला आसत जर जायत जाल्यार त्या गांवांत गेला आसा ती गांवांतले लोक हात आनी बोट सुद्दां लावचे ना. म्हणजे कितले सिविलायज आनी कितले कल्चर लोक आसतले म्हणजे मनान सुद्दां तांचे विचार वायट येवचे ना. मागीर हें आमचें गोंय. आतां हें गोंय केन्ना दाखयतले आमी. आज तो कन्सेप्ट म्हजे कडेन असो फुडें फुडें वचत गेलो. हांवें गोवन कल्चर ट्रेडिशनल कल्चर ग्रामीण कल्चर ह्या ताचेर थीम हांव सातत्यान विचार करता आनी तातूंत एक कन्सेप्ट हांवें विचार केलो की लोकोत्सव. तुमी केन्ना गेले आसतले आनी हाजें आज ताजें स्वरूप जें आसा न्ही की ह्या वर्साक आमी धरून वता 3 लाख लोक येतले आमचे गोवन कल्चर पळोवपा खातीर ट्रेडिशनल कल्चर पळोवपा खातीर कुझीन आसतले मेडिसीन आसतले बाकी सगळे ओरिजिनल आर्टिफॅक्ट जो आसा पळोवपा खातीर येतले ते पळोवपा खातीर 3 लाख येतले. आतां हो कन्सेप्ट जो आसा न्ही आनी हो कन्सेप्ट ताणें सगळ्या गोंयच्या लोकांनी मानून घेतलो म्हणून मागीर हांणी सांगलां की त्या लोकोत्सवाक म्हजेर म्हणून आर्ट एंड कल्चर म्हजे आयलेंड गोवा आनी हाजे एक विचार आमी करपाची गरज आसा. मार्कोस बाबा उलोवन गेलो कितें उलयलो क्रिटिसिजम म्हणटा क्रिटिसिजम. हांव तर म्हणटा म्हणजे एक सोशल लायफाक हांव म्हणजे काम करता आसतना म्हजी स्वताची एक फिलॉसॉफी फक्त 20% लोक आसा न्ही क्रिएटीव आसता. तुमी ताका समज जाल्यार म्हाका सांगात मागीर म्हणजे ताजें मागीर कॅल्क्युलेशन अशें 20% लोक म्हणजे समज मार्कोस बाबा मदत करपा आसत तर जायत न्ही किंवा मार्कोस बाबा एक पॉझिटीव थिंकींग करता जाल्यार 20% लोक मदत करतले 80% लोक मदत करया सपोर्ट करचे ना. आतां 80% लोक गेले खंय तर ते आतां 80% लोक गेले अशे आतां 80% लोकांचे 50% जे लोक आसता न्ही 50% लोक आसा न्ही ताका कांय पडलेलें नासता. समजा एक मनीसाचो एक्सिडेंट जाला तो ताका पळयत उरतलो. समजा 20% लोकां भितर आसा न्ही ताका इमोशन फिलिंग्स येतले आनी ताका बाबा हॉस्पिटलांत व्हरपाक जाय ताका कितें बाबा एक प्रायमरी ताका कितें ट्रिटमेंट दिवपाक जाय म्हणून तो धांवतलो. 50% लोकांक कांय पडलेलें नासता. परत 15% परत 50% जे लोक आसा क्रिटिसिजमच करतले क्रिटिसिजम करतले तूं कितें असो दे मार्ग बाबाची क्रिटिसिजम करपाक ताका 15% लोकांक कोण हाडूंक शकना. परत 15% लोक आसा न्ही क्रिमिनल बॅकग्रावंड आसता आनी म्हणून आमी जें कितें बरें करपाक जाय आसत न्ही जाल्यार 20% लोक आमकां लागताय आनी त्या मुळे म्हजे सारक्याचें मन हें साम फातर जाल्लें आसा. इतलें सोशल काम करता जाल्यार एक परफेक्ट जाल्लें आसा. म्हणजे हांव मजें सांगता तुमकां की म्हज्या तकलेंत एक हांव एज ए टिचर म्हाका दिसलें म्हाका कितें दिसलें की म्हजें एक स्कूल आसपाक जाय. आतां म्हजें स्कूल हांव एक टिचर सादो टिचर म्हणजे असिस्टंट टिचर आनी म्हाका दिसता की म्हजें स्कूल आसपाक जाय. आनी केन्ना तरी हांवें 2007 दरम्यान एक सोसायटी फॉर्म केली आनी म्हजे तकल्यान कल्पना येयली रेजिडेन्शियल स्कूल ओपन करपाचें. रेजिडेन्शियल स्कूल म्हणजे गोंयांत तरी रेजिडेन्शियल बारीक म्हाका दिसता म्हजे बरोबरचे कलीग आनी म्हजे बरोबरचे म्हणजे हेडमास्टर आनी बाकी सगळे लोक आशिल्ले त्या वेळाचेर कितें गांव हो स्कूल तरेचो गांव की क्रिटिसिजमाचो भडीमार म्हणजे हांव फ्रंट पेजीर वचपाचो ह्या सगळ्याच्या क्रिटिसिजमांतल्यान बॅकफ्रंटाचेर पण एक करता करता धरलें. पूण आजच्या घडी सांगता आमकां 15-16 वर्सां उपरांत आसा न्ही जे लोक क्रिटिसिजम करतले आसा न्ही हांवें ज्या तरेचें इन्फ्रास्ट्रक्चर उबी केलेलें आसा न्ही गोंयांत अशा तरेचें इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा एखाद्या रिमोट भागांत आख्या देशांत म्हाजे गोंयांत देशांत म्हाजे. आतां हे जर क्रिटिसिजम जे आमी चॅलेंज म्हण घेतले
त्यामुळे म्हाका पॉसिबल जालें तें. आज येता की क्या है जंगल में मंगल असे भायले लोक येता पळय ते म्हणटात की आज जंगल में मंगल. तुम्ही जाणासतले आम्ही श्रमधाम ही कन्सेप्ट आम्ही आज करता पळय न्ही. आम्ही जेन्ना पयलीं घर बांदले पळय न्ही घेतले पळय न्ही कितल्या लोकांनी आमचे डिझायर केले कळना. मार्कोस बाब कितें आमकां अशें तरेची घरांनी बांदपा जाता काय म्हणून अशें पोर्टेशन आसता काय म्हणून की स्वताच्या बोल्सांतल्यान तेणी घरां बांदपाची. आज आम्ही आयचे घडये कसरी पयर आमी एक 8 दिसां पयलींच एक रेकॉर्ड ब्रेक केलो. पयलीं घर बांदतना जे कंडिशन करता लोक आसा न्ही गोंयकार आशिल्ले, म्हज्याय पार्टीक आशिल्ले, म्हज्या अवतीभोवती आशिल्ले सगळे लोक आसतात. आसता सगळे मुखार लोक असतात ते. आमी आतां पर्यंत काल आमी 71 घर बांदली 71 आणि आपला एक लास्ट शेवटचो आसा न्ही 71 घरांचो रेकॉर्ड ब्रेक असो केलो आमी की आमी म्हणलें त्या त्या मनशाची स्थिती पळयता ते बॅड कंडिशन ते घर पडला पूर्णपणे अर्धे कलेक्ट जाला. म्हाका ते व्हेले दाखयले. अरे हांव ताका सांगलें की म्हजे मातशें पावस जातकच हांव घर बांदतलो म्हणटा. पावस वचूं दी म्हणटा. आमी म्हणटकच त्या मनशाची जी परिस्थिती कंडिशन पळयतकच म्हणलें आमी म्हणलें 25 दिसां घर बांदुया. तुमकां सांगपाक मजा जाली अशी. आमी आमचोच रिकॉर्ड ब्रेक केलो. 72 स्क्वेअर मिटर घर विदिन 15 days कंप्लीट केलें. 16व्या दिवसाक आमी चालू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.